नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. रोग एक तर औषध एक. कारवार जिल्हा आस्पत्रेतली घटना. स्वतः रुग्णालच ऑडिओ व्हायरल. कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत आपल्याक जाल्ल्या ताप थंडी लागून अंकोला तालुक्याचे बेलेकेरी निवासी अरविंद हेमी उपचाराक येयले. जाल्यार आस्पत्रेच्या कर्मचाऱ्यान रक्त तपासून तुमका डेंग्यू जाला म्हूण ॲडमिट जावू सांगले. 3 दिवस पर्यंत आस्पत्रेत डेंग्यू, किडनी आणि शुगर या समस्येचे उपचार करते रावले, पण पेशंटाक त्रास काय नाशिल्लो. अखेर तेमी ही खबर आपल्या मित्रमंडळीक सांगली. तेमी तेका डिस्चार्ज करून यो म्हूण सांगले. ही खबर तेमी आस्पत्रेच्या डॉक्टराक सांगली, पण त्यांना आस्पत्रे मार्फत तांकां सांगले की तुमका डेंग्यू ना आणि किडनी समस्या ना. अरविंद नावाचे 2 पेशंट ॲडमिट आशिल्ले. रक्त परीक्षा करतना तेमगेली अदला बदलीची गडबड जावन त्या अरविंद नावाल्या पेशंटाक डेंग्यू जाल्लो. चुकून तो रिपोर्ट तुमगेल्या फायलांत नमूद केले अशें तेमी सांगले. हेजेन भयभीत जाल्ले बेलेकिरीचे अरविंद हेमकां सिटी स्कॅन करची गरज आसा अशें सांगले आनी सिटी स्कॅन करून तूं ओके आसा म्हूण डिस्चार्ज केला. जाल्यार रक्त तपासणा करतल्या कर्मचाऱ्याल्या या बेजबाबदारपणान हो गोंधळ जालो. पण आपल्याक दुसऱ्याच रोगाचे उपचार केल्ल्यान कितें आपल्याक वेगळो प्रभाव पडू शकता. तशें कितें जाल्यार तेका फक्त आस्पत्रेचे कर्मचारी जबाबदार उरतले अशें अंकोले बेलेकेरी निवासी अरविंद हेमी उलयिल्लो संदेशाचो ऑडिओ व्हायरल करून सार्वजनिकाक कळयला. ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕುಡ್ತೊಳ್ಕರ್, ಗ್ರಾಮ ಬೇಲೇಕೆರಿ, ತಾಲೂಕು ಅಂಕೋಲಾ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಸತೀಶ್ ಶಿಳೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. 2 ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ದಿನದಂದು ನಾನು ಅಂಕೋಲದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರವಾರ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಥಂಡಿ ಮತ್ತು ಚಳಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಾರವಾರದ ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತದ ಕಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು 5ನೇ ತಾರೀಕು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ 62,000 ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಅರವಿಂದನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ರು. ಆ ಅರವಿಂದನ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಂದ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ನಿಂದು ಏನಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ನನಗೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ. गांवठी बॉम्बान केल्ल्या रानडुकराच्या हत्येनंतर त्याच जाग्यार आनी एक गांवठी बॉम्ब निष्क्रिय केलो. कारवार तालुक्याच्या चेंडिया ग्रामाच्या स्मशाना लागीं शेनवारा रात्रीन गांवठी बॉम्बान रानडुकराची हत्या केल्ल्या प्रकरणात स्थानिक निवासी स्टीफन थॉमस फर्नांडीस हांकां रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान ताब्यात घेतिले. चिंडियाच्या या भागात पयलींच्यान एक रानडुकर लोकांल्या दारादारात येवन आहार खावन वयतालो. त्या स्थानिकालो तो डुकर मायेचो जाल्लो. तेजे पासून लोकांक कांयच नुकसान ना आशिल्लें. पोसिल्या प्राण्याप्रमाणे तो लोकांल्या दारादारात येवन वयतालो. जाल्यार शेनवारा रात्रीन कोंबडे मासात गांवठी बॉम्ब दवरून तेजी हत्या केल्ली कळतरेत स्थानिकान रान खात्याक तक्रार केल्ली. रान खात्यान चवकशे नंतर स्टीफन फर्नांडीस ह्या व्यक्तीक ताब्यात घेवन चवकशी करतरेत आपूण आनी एक बॉम्ब दवरले आसा अशी कबुलीत त्यांनी दिली. जनवसतीच्या लागीं अशे बॉम्ब दवरचे खूप धोकादायक आसून त्या बॉम्बाच्या शोध कार्यासाठी मंगळूरच्यान बॉम्ब शोधक दळाचे कर्मचारी आपावन आयतवारा 6 ऑगस्टाक बऱ्याच प्रयत्नानंतर सांजेर त्या बॉम्बाचो शोध लागलो आणि तो सजीव बॉम्ब
त्या बॉम्ब पथक दळान निष्क्रिय केलो अशी माहिती कळून येयला. हेजेर रान खाते आणि पोलीस खाते किती क्रम घेतात तेजेर सार्वजनिकालय लक्ष आसा. ಹೋದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೋಸ್ತ, ಹೋಗೋದು ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ಎಂತ ಮನ್ಸರು ಪಕ್ಕ ಹೌದಾ? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಗಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೋಸ್ತ, ಹೋಗೋದು ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ಎಂತ ಮನ್ಸರು ಪಕ್ಕ ಹೌದಾ? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು. लोकसभा निवडणुकीक आनंद अफनोडीकर हेमका काँग्रेस पक्षाचे तिकीट. मतदारसंघात उत्सुकता. कारवार. कर्नाटक राज्याचे माजी मंत्री श्री आनंद अफनोडीकर हेमी गेल्ल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकी वेळार राजकारणातल्या वर्तुळात न पडता आपणालो तेको जिल्ह्याच्या काँग्रेस उमेदवाराक दिवन तेमचे तर्फेन जोरदार प्रचार केल्लो. शुक्रवार 5 ऑगस्टाक कारवारच्या प्रवासी मंदिरात जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद्य, आमदार भीमण्णा नायक आणि सतीश सैल हेमगेली भेट घेऊन पुष्पहार घालून सन्मान करून शुभेच्छा व्यक्त केली आणि जिल्ह्याच्या अभिवृद्धीची चर्चा करून कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेक सुपर स्पेशालिटीचो दर्जो, कारवार बस स्टँड अभिवृद्धी, वीर हेंजा नायक सैनिक शाळेची स्थापना, जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रकल्पाक स्थानिकाक प्राधान्य, जिल्ह्याच्या माजाळी, बैतखोल, केणी, बेलेकिरी, बेळंबर, मंजगुणी या मच्छीमारी बंदराची अभिवृद्धी करची अशी विनंती अर्ज दिलो. लोकसभा निवडणूक लढवूक पक्षाक खिंच्यान संधी मेळ्ळ्यार आपूण अवश्य लढतलो अशें आपलें मत स्पश्ट केलें. पण
काँग्रेस पक्षातर्फे या संधीसाठी अनेक जण जोरदार प्रयत्नात असतात। माजी आमदार अंजली निंबाळकर, प्रशांत देशपांडे, निवेदित अळवा आणि सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत हेमगेले नाव ऐकू येतात। अस्नोटीकर हेमगेले केपीसीसी वरिष्ठाकडे लागीचे संबंध असून आपल्या तिकीट मेळटले अशी आशा मनात दवरून पुढल्या राजकारणाची सूत्रा कशी फिरोवची हे जी रूपरेषा ते मी मांडतात। पक्ष वरिष्ठाले जरी लागेबांधे लागीचे उरले तरी जिल्ह्याच्या आमदाराकडेन पालकमंत्र्याकडेन राजकीय संबंध बरे उरचे पडता म्हण अस्नोटीकराले ही लोकसभा निवडणुकीची पूर्व तयारीचे संकेत असे दिसून येतात। जाल्यार पक्षप्रमुख लोकसभेचे तिकीट अजून काँग्रेस पक्षात अधिकृत सामील जायना जाल्ल्याक अस्नोटीकराक दितल काय कितें हेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।